शुअर आमकां दिसता की आमकां खबरूच आसा बाबा जे आसा ते लीड घेऊन येतलो, भरघोस मतांनी तो जिखतलो, ते आमकां खात्री आसा. State of Goa ever certified that I am 28th of August 2017 Shri Manoj Parrikar about the one district and opposite pharmacy college 18th Road, Pending Goa, sponsored by Bharatiya Janata Party to have the हजार लीड करतलोच, कित्याक आमळे हे फाटी आमी एक्स काँग्रेसमॅन जे विश्वजीत राणे बरोबर बीजेपीन आयिल्ले आसा आनी पयलींची बीजेपी पार्टी आसा जी विश्वजिता सारकी लिडर मेळ्ळे म्हणून खूश आसा. ह्या दोन्ही लोकांचे विश्वजिताकूच सपोर्ट आसा. तेन्ना फाटल्याक जर 5600 लीड जाता हे फाटी नक्कीच 10,11,000 आमची लीड वचपाक जाय. आणि आम्ही सदांच विश्वजित राणे बरोबर पयलीं आशिल्ली, आतांय आसा आनी हाज्या फुडेंय आमी विश्वजित राणे बरोबरूच रावतले. आणि आमकां खबर आसा की ह्या फाटी विश्वजित राणे निर्णय घेतिल्लो आसा व 70च्या लोकां खातीर घेतिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी मजबूत करपाक घेतिल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टीचा विश्वजित राणेंचा मनोहर पर्रिकरांचा कमाल फुल्ले कमाल फुल्ले कमाल फुल्ले इलेक्शन कंडक्ट केले. तांचो एक रोल बरो आशिल्लो, पॉझिटिव्ह रोल आशिल्लो आणि म्हणून तांचो आभार मानता. पूण हो एक ऐतिहासिक विजय म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर दुसरेदा गोंय मुख्यमंत्री चूज करता. खंयच्या तरी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान डायरेक्ट मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट चूज करता आणि पणजेकरांच्या भाग्यांक आयिल्ले. आणि हांव एक प्राऊडली सांगपाक सोदता की आमी पणजेकरांनी ही संधी कधीच वगडायली ना. ही संधी आमी पुरेपूर लाभ घेतलो आणि मनोहर पर्रिकराक गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून पणजेच्यान इलेक्ट केलो. आमचे सगळे मित्र पक्षांनी भरपूर कष्ट केले, तांचे सगळ्यांचे आभार मानता. एक बरे वातावरणात ही निवडणूक जाली. म्हाका दिसता हो जो निर्णय आसा अत्यंत पॉझिटिव्ह निर्णय गोंयच्या फुडल्या वाटचाली खातीर. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा मनोहर भाई तुम आगे बढ़ो, मनोहर भाई तुम आगे बढ़ो. It's a repetition of 12, same percentage of votes, similar margin. I'm quite happy that elections went on peacefully, though some attempts were made to polarize certain areas by feeding wrong information, creating fear factor, because corruption and communalism does not work with me. So the third factor was brought in. Well tried by me. Ultimately people are wise. लीड मार्जिन मातशी कमी आशिल्ली तुमकां, तुम्ही अपेक्षा केली ताचे परस? ना, हांवें अपेक्षा तुका घेता getting a 33% lead margin, almost equivalent to the vote of opposition, is a big thing. 63.1% voting. So what are the factors which has gone in your favor? Performance and connect with people openly. तो जाहिर है अब आपको राज्यसभा का इस्तीफा देना पड़ेगा. जरूर दे दूँगा. 14 दिन के अंदर देना चाहिए, अगले हफ्ते जाके देना. और रिटेन इसलिए किया था, आप पूछ रहे थे, उसमें कई सांसद निधि का मैंने कई लोगों को सैंक्शन किए थे, तो वो कंप्लीट करने के लिए रुका. थर्ड पोर्टफोलियो आता केन्ना वाटतं ना? चवथ जावनी मरे.
चवथ 11 दीस 5 तारीख जातकच केन्ना तरी वाटतो. शेतकऱ्यांना आमचे पणजे ऑर्गनायझेशन तशें स्ट्रॉंग नाशिल्लें. फक्त आमचे एक ब्लॉक आशिल्ले तितलोच. तशें बूथ लेवलाचेर बी संघटन नाशिल्ली आनी 15-16 दिसां भितर ते बांदपाक डिफिकल्ट आशिल्ली. पूण तरी आसतना आमी प्रयत्न केलो. आमी ट्राय केली मतदारां कडेन पावपाक आनी मतदारांनूय बरो रिस्पॉन्स दिलो. शेवटी वोटिंगा दिसा अल्टिमेटली वोटर डिसायड करता कोणाक वोट करतले आनी त्यांचा आमदार कोण आसचो तो. शेवटी म्हाका दिसता वोटिंगा दिसाच हांव थोडो कमी पडला आसपाक शकता आनी त्या खातीर म्हाका सो हांव एक फावटी दिलगिरी व्यक्त करता. कारण गोंयच्या आनी पणजेच्या खुबशे लोकांक एक आस आशिल्ली म्हाजे बद्दल की ह्या इलेक्शनाक हांव कितें तरी वेगळें करपाक शकता, पणजेचे लोक वेगळे कितें करपाक शकता. हांव तेंची दिलगिरी व्यक्त करता कारण तेंचे जी अपेक्षा आशिल्ल्या अपेक्षेक हांव खरो ठरलो ना. ओके, सोशल मिडियाचेर हांव त्या मार्जिनानी आंकड्याच्या हितून आसता. जो जिखलो तो 1 मतान जिखलो काय तो 4000 मतान जिखलो तो जिखलो. सो हांव कोणाकूय ब्लेमूय करपाक सोदना, हांव पणजेच्या लोकांकूय ब्लेम करपाक सोदना. तुम्ही जे इश्यू घेतिल्ले इलेक्शनाक ते तुमकां दिसता की पणजेकारांनी एक्सेप्ट केले ना किंवा डेव्हलपमेंट ह्या इश्यू सगळे घेतलेले ते पणजेकारांक विचारूनच घेतलेले. म्हाका दिसता की इश्यू खातीर म्हाका मतां पडली ना आसत. ह्या इश्यू हे पणजेकारांचे काळजांक इश्यू आसा. कारण उदकाचो इश्यू हो जर उदक मेळना जर स्मार्ट सिटी एक वर जाल्यार म्हाका दिसता गंभीर इश्यू. आनी हो प्रश्न उदकाचो प्रश्न प्रत्येक घरान आसा. कदाचित हांव तांकां कन्विन्स करपाक कमी पडला आसपाक शकता. मतदारांक कन्विन्स करपाक हांव कमी पडलो आसपाक शकता अशें दिसता. त्या खातीर म्हाका मतां कमी पडली.